खबरो विस्तारांत. गोंयांतल्या सामाजीक संघटनांनी आयोजित केल्ल्या सांखळेंतल्या सेव्ह म्हादय सभेक विरोधी पक्षांच्या आमदारां सयत उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या लोकांनी व्हड्या प्रमाणात हाजेरी लायली. इतलेंच न्हय जाल्यार गोंयचे नामनेचे पर्यावरणवादी, लेखक आनी कलाकार तशेंच उद्देजकांनी ह्या सभेक हाजेरी लावन म्हादय वांटोवपाचो गोंयकारांक उलो मारला. 16 जानेवारी दीस हो गोंयच्या जनमत कौलाचो इतिहासीक दीस. ह्या दिसाच्या निमतान आयोजित केल्ले ह्या सभेंतल्यान म्हादय वाचोवपा खातीर लोकांनी एकठांय येवन लढो दिवचो असो उलो सगळ्याच उलोवप्यांनी मारला. म्हादय वांटोवपा विशीं फुडलें पावल कितें आसतलें हे विशींचे थारावूय ह्या सभेन जातले. दोन 2006 सावनूच कर्नाटकान म्हादयचें उदक वळोवपाचें काम सुरू केल्लें, पूण तेन्ना सावन आयज मेरेनच्या खंयच्याच सरकारांनी म्हादय वांटोवपा खातीर गंभीर यत्न करूंक ना. आतां सरकार म्हणटा की कर्नाटकाचो मंजूर केल्लो DPR रद्द करतले आनी म्हादयचें उदक परतून गोंयांत हाडटले अशें जावंक शकना. ते खातीर गोंयच्या जनमत कौला दिसा फकत म्हादयचीच न्हय जाल्यार गोंयच्या सगळ्यो न्हंयो वांटोवपा खातीर चळवळ सुरू केल्या अशें आवाहन पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकार हांणी केलां. सांगपाक खूप खेद जाता की आयज अलोकेशन जाल्लें आसा 14 ऑगस्ट 2018 ह्या दिसा जी कळसा भांडुरा आसा ह्या उदकाची वांटणी जाल्ली आसा. म्हादय न्हंयच्या उदकाची वांटणी जाल्ली आसा आनी आता जो DPR सेंट्रल वॉटर कमिशनान जाका मान्यता दिल्ली आसा त्याच्यानुसार जे उदकाची वांटणी जाल्ली आसा त्या प्रमाणे त्यांच्यानी DPR तयार केला आणि या DPRाक त्यांच्यानी बेगोबेग मान्यता दिल्ली आसा. आणि ही मान्यता दिल्ल्या कारणान आता कर्नाटकाचे इलेक्शनाच्या पयलीं आम्ही काम सुरू करता अशें म्हणटात. जायते जाण म्हणटात की आम्ही म्हादयची एक थीम उदक व्हरपाक दिवचे ना. कशें दिवचे ना तुम्ही? तुमकां राज्याचे उदक गेले तेच खबर ना. 2006 जेन्ना कर्नाटकाचे आदले मुख्यमंत्री येडियुरप्पान पायाभरणी केली त्या दिसा किंवा त्याच्या पयलीं जेन्ना ह्या संदर्भात त्यांच्यानी कामकाज केले, सर्वे चालू केलो, ह्या संदर्भात सगळ्या मंत्र्यांक सगळ्या गोंयच्या लोकांक हांवें कोंकणी, मराठी, इंग्लिश सगळ्या वर्तमानपत्रांनी जागृती करपाचो यत्न केलो. पूण आयज आमचो ओपिनियन दीस आसा त्या दिसा गोंयकारांक बुद्ध जाली एकठांय येवपाची. गोंयान 12 न्हंयो 45 उपन्हंयो आसा. आयज परिस्थिती सामकी बेकार जाल्ली आसा आणि ही आयच्या दिसा आम्ही जेन्ना ह्या ओपिनियन पोला दिसा एकठांय येता तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक हात जोडून विनंती करता, केवळ मांडवीचो विचार आम्ही सध्या प्रायोरिटीचेर घेवया, पूण त्याच बरोबर आमच्यो ज्यो हेर न्हंयो आसा त्यांच्या अस्तित्वाची चळवळ जी आसा ती आयच्यान आम्ही सुरू करूया. 16 जानेवारी म्हादय वाचोवपा खातीर दुसरो जनमत कॉल दीस सुरू जाता. म्हादय खातीर ह्या अधिवेशनात सगळे विरोधक एकठांय येवन सरकाराक धारेर धरतले अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरीन म्हणलां. सांखळेंत जाल्ल्या सभेत विरोधी पक्ष फुडारी आनी आपाचो आमदार वेन्झी विएगस हांणी म्हादयच्या लढ्या विशीं आपलें मत मांडलें. This is about the people's movement. So today they have got a call. There were several people who threatened them in the name of jobs and whatever. Speaker उलयले मरे. Let's see. माय म्हटले तुम राजकारण आम राजकारण कोताय. So I don't want to get into those details. We felt very good today. It is the start of the second opinion poll. We together as a united opposition will make sure and corner this government. म्हादय खातीर चर्चा करपाक अधिवेशनात दिल्लो अर्दो दीस आमकां पावचो ना. ते खातीर आमी चड वेळ मागतले आनी म्हादयक वाटावपा खातीर अधिवेशनात एकठांय येवन सरकारा आड झूज दितले अशें आपाचो आमदार वेन्झी विएगसान म्हणलां. कर्नाटकाचो DPR रद्द करपाक मुख्यमंत्र्याक येस आयलें ना जाल्यार मुख्यमंत्री आनी ताच्या मंत्र्याक राजिनामो दिवपाक लायतले. हेच आमचे बॅटल ऑफ सेकंड ओपिनियन पोल आसा अशें वेन्झीन म्हणलां. Today is the time that we listen to each other, understand each other, take decisions collectively as oppositions and keep this opposition unity without any ego. जे भाशेन हांवें सांगलां म्हादयाक लागून हें झूज मुखार वयतलें जाल्यार हें लोकांगेलें झूज. आमी लोकां बारा लेजिस्लेटिवली पॉलिटिकली असेंब्लींत हें मुखार आमी व्हरतले. जे आमकां हाफ डे दिल्लो आहा, इट इज नॉट इनफ. वी वूड डिमांड मोर time to speak
and take it in a legislative manner. And this movement, we would leave it for the people. Let's take it to the villages, and we will also support this movement in our constituencies to take it to the villages. And this is the message for Goa. Let us stay united and let us be united so that we ensure that the DPR is reverted back, and this chief minister, if he is unable to do it, he will have to resign, and that is going to be the second opinion poll. Making him resign and making all his MLAs resign is actually the battle of the second opinion poll, which has started today on this particular platform. 2007 ते 2012 मेरेन सरकारान म्हादयची वाट लायली. या मुख्यमंत्र्याच्या टिकेक विजय सरदेसायान खर जाप दिल्या. 2007 ते 2012 मेरेन जे सरकार आशिल्ले त्या सरकारातले सगळे आमदार आयज भाजपाच्या सरकारान आसात. हे मुख्यमंत्री कशे विसरूंक शकता? ज्या आमदारांनी म्हादयची वाट लायली त्या आमदारांक तुम्ही भाजपांत कित्याक घेतले असो प्रस्नूय विजयान केला. साखळेच्या सेव्ह म्हादय सभेंत विजयान म्हादय वाटोवपा खातीर लोकांक उलो मारतना मुख्यमंत्र्यान आपले कदेल वाटोवपा खातीर म्हादय कर्नाटकाक विकली असोय आरोप विजयान केला. आम्ही अशें धरया की सगळें जें कितें प्रमोद सावंत म्हणटा तें सारकें. ताणें अशें म्हणलें की सगळी म्हादय ही विकली 2007 ते 2012 मदीं. म्हळ्यार 2007 ते 2012 मदीं जे कोण सरकार चलयताले तांणी म्हादय विकली म्हणून. अशें आमी एक धरया साखळे आयल्या म्हणून मातशें ताका भंय बी दिसून की प्रमोद सावंत सारको म्हणून. हय सायबा, आतां विकली कोणें? कोण आशिल्लो मुखेलमंत्री तेन्ना 2007 ते 12? कोण आशिल्लो मुखेलमंत्री? दिगंबर कामत आशिल्लो. तो आज खंय आहा? ताका तुवें माळ म्हयन्यान रातचो हाडलो. तेन्नाचो काँग्रेस प्रेसिडेंट, काँग्रेस सरकार चलयताली म्हणून काँग्रेसीक तो बोट दाखयता. तेन्नाचो काँग्रेस प्रेसिडेंट कोण आशिल्लो? सुभाष शिरोडकर. तो आज कोण आहा? तो आज WRD मिनिस्टर आसा. तेन्नाचो WRD मिनिस्टर कोण आशिल्लो? फिलिप नेरी म्हणटा तो. तो गेल्या वर्सा ताचो प्रमोद सावंताचो WRD मंत्री आशिल्लो. तेन्नाचो एनवायरमेंट मिनिस्टर कोण आशिल्लो? आलेश सिकेर. तो आतां फुडें मंत्री जावपाचो आहा. तेन्नाचो स्पीकर कोण आशिल्लो? कोण आसलो? ताचो चलो आज प्रमोद सावंताचो नंबर 2 आहा. सो सगळे हे बरोबर आहात. काँग्रेसीन डिसिजन घेवपी लोक सगळे आज प्रमोद सावंता बरोबर आसा. प्रमोद सावंता बरोबर आज सगळ्यांक डिफेंड करता. तो मोविन गुद्दीन म्हणतो ताका साऱ्याक मारिल्लो तेन्ना काँग्रेसीन. तो डेप्युटी स्पीकर म्हणून आसलो. तो आज मोविना हाका मेन डिफेंड करपाक प्रमोद सावंता फुडें रावता. सो हे सगळे लोक हांणी जर म्हादय विकल्या जाल्यार आज तुजे बरोबर आहा. आनी तूं तांकां घेवन ती म्हादय सारकी होलसेल दिवप कशी तें करपा खातीर तूं फुडें सरला. आनी हें करतना ताणें खूब आर्ग्युमेंट घालता. तो तातूंत एक आर्ग्युमेंट असो आहा की हांव एक खंय कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनाक आशिल्लो. कसलें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन? तें अवॉर्ड जालें तेन्ना. तेन्ना स्पीकर कोण आशिल्लो? स्पीकर हो प्रमोद सावंतूच आशिल्लो. म्हणटकच ताका अशें दिसता की फट जर 100दां सांगली जाल्यार ती खरें जाता. मागीर तांचे रातचे ते बशिल्ले आसतात ते ट्रोल ते घालतात. हय टाक 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 विजयान तेन्ना कॉंग्रेच्युलेट केल्लें. मागीर असले भाड्याचे बैल मेळटात. सो हांकां सगळ्यांक धरून हाका दिसता की गोंयकार पिशे म्हणून. आनी हे गोंयकारांच्या कानांक घालून आपली आवय परस व्हड आशिल्ली वस्त विकपाक हो फुडें सरिल्लो आहा. साखळेन जाल्ल्या सेव्ह म्हादय सभेन RSSचो आदलो गोंयचो मुखेली सुभाष वेलिंगकार उलयतना हजर आशिल्ल्या लोकांनी बोवाळ घालो. सुभाष वेलिंगकारान भाजपा सरकाराचेर टिका करीत सत्ताधारी पक्षाचे आमदार लाचार जाल्यात आनी हे सत्ताधारी पार्टींनी लोकांकूय लाचार केल्यात असो आरोप वेलिंगकारान करतकीच लोकांनी आड्डी मारल्यो आनी वेलिंगकाराक भाशण बंद कर अशें लोकांनी सांगपाक सुरवात केली. म्हादयचो सभेचो हो मंच खरें म्हळ्यार राजकीय न्हय, तरी लेगीत विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी ह्या मंचाचेर हाजेरी लायल्या. पूण व्यक्तीक राजकारणा खातीर कोणी ह्या सभेंत उलोवचें न्हय अशी लोकांची अपेक्षा आशिल्ली. हे खातीर लोकांनी वेलिंगकार उलयतना आड्डी मारल्यो आनी निमणे वेलिंगकाराक भाशण बंद करचें पडलें. एक गजाल म्हज्या लक्षांत येता, एक ट्रेंड म्हज्या लक्षांत येता. हांव जाणा कोण आड्डी मारता तें म्हाका खबर आसा. जे म्हाका एक लक्षांत अशें येता गजाल की एक लाचारीची परिसीमा आज राजकारणांतल्यान हांगा येवंक लागलेली आसा. लोकांक लाचार केले वता, आमदारांक लाचार केले वता, कार्यकर्त्यांक लाचार केले वता. राजकीय परिमाण सोडून ताच्या भायर वचपाची सुद्दां ताक लोकांक आसपाची ना.
अशा पद्धतीचे एक ट्रेनिंग हांगा दिलें वता काय कितें अशे गजाली ज्यो आसा ह्यो गोंयांत घडटात तर जावंक जायना. पूण आज आमी सगळे जाण जे एकठांय आयिल्ले आसा हे आमच्या जीवन मरणाचो प्रश्न आसा. डिफरन्सीस आसतली, आमची डिफरन्सीस तरेतरेची आसतली,